Page number 8, Jerusalem, A16, A16. Paular Paul Marun Matu Soluya Deva Dorshan Giyum Jerusalem Paular Paul Marun Matu Soluya Deva Dorshan Giyum Jerusalem Jerusalem Shar Deva Vostice Takatami Toi Milum What's Pace Jerusalem Shar Deva Vostice Takatami Toi Milum What's Pace Paular Paul Marun Watu Soluya Deva Dorshan Giyum Jerusalem Paular Paul Marun Watu Soluya Deva Dorshan Giyum Jerusalem म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानांत हांव तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयचे मीस भेटवलेले आसा थँक्सगिवींग सान फ्रांसीस शावेराक भेटयता मीस आल्झिरे डायस, तशेंच जल्म दीस मनयता लॉयड सुआरेस, 11वो वेडिंग एनिवर्सरी सावियो आनी टिना डिकॉस्टा, तशेंच जल्माचो दिसाचो उगडास लेट इरिमा जुआंव, 100वो बर्थडे केडन वारेला, तशेंच आमी थॉमस लोबो हाचे बरे भलायके खातीर मागता आनी बेटोवणेक बर्थडेचो उगडास आनी इटर्नल रेस्ट दोमिंगो फेर्नांडीस. तर ही इंतेसांव मनांत धरून खेरीतपणी आतां ह्या मिसा बलिदानांत आमी भितर सरुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तो भियेनाका ही जावन आसा जेजूची मॅसेज जो तो आयज आमकां धाडटा. आनी तो सांगता की जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास संकोश्ट येता तेन्ना तो सदांच आमचे कडेन लागींच आसता. तर हे मनांत धरून ह्या मिसान भितर सरता तेन्ना तशेंच आमी सगळे आमचे जिवीत, सगळे आमचे त्रास जे कितें आसा ते जेजूचे पांया फुडें दवरुया. म्हजे भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदांत सांगवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयल्या आनी तुजी आपणेलोली भुरगीं केल्या. तर आमचेर तुजेन प्रितेचे भुरग्यांचेर दुयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचे दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेतना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जोमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावां भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर पडगोटच्या कामाक लायतल्यांव. ती येवजण सगले सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक विंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंत्योकेच्या नवशिसा निक्लावाक. हांकां तांणी दोन दुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडोत वेतालें आनी जेरुसल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल यादनिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 थारांची किनोरी धरून ताका सोद गितां गायात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गार. Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, soy, soy. Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, soy, soy. सोगच्या सर्वांच्या रचणारा जेजू दयाल सोडवंडारा, आमचे खातीर खुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जिवंत जालोय. Sarvesporak soy, 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 Sarvesporak soy, soy, Sarvesporak soy, 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 soy. Sarvesporak soy, 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 soy,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सांज जातोच शीश दोर्याशी गेले, एके होड्यार चडले आनी काफरनौमा वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोरशे पावचे आदीं काळोख जाल्लो. झुणझुणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटराची वाट तांडून काडोच तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनी होड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भंय दिसले, पूण ताणें तांकां म्हळें, हांव तो, भिवू नाका. तेन्ना ते ताका होड्यांत घेवंक करताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक होडे लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनू, हांव तो, भिये नाका ह्या विशयाचेर आयज आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की जायते फावटी जेन्ना संकोश येता, जेन्ना त्रास येता आमच्या जिवितांत, आमकां दिसती पडटा की देव आमच्या जिवितांत ना. आमकां दिसता की देव पयस आसा या देव आमच्या सांगाता ना. पूण खरें म्हळ्यार देव सदांच आमच्या सांगाता आसा. तो सदांच आमचे वांगडा पावलार पावल मारून चलता. पूण जायते फावटी आमकां तो दिसती पडना. कित्याक दिसती पडना? कित्याक खुबशे फावटी आमचें मन हेर वस्तूंचेर आसा आनी जेन्ना आमचें मन आमचे टेन्शनाचेर आसता, जेन्ना ह्या संवसाराच्या दुसऱ्या वस्तूंचेर आसता, तेन्ना आमकां जेजू दुसऱ्या मनशांनी दिसती पडना. तशेंच हे त्रास सोंसपाक, फुडो करूंक जेजू आमकां आदार दिता. हे जे चॅलेंजीस आमच्या जिवितांत येता तांचो फुडो करूंक आमकां आमच्या शक्तीचेर जायना. आमकां देवाची कृपा जाय पडटा. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजू आयज आमकां सांगता की आमी जोरी तर आमचें जिवीत ताच्या हातांत घातलें जाल्यार तो सगळें सांबाळटलो. तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की पयले शीस हे दुसऱ्या 7 जाणांक निवळून काडटा, तशेंच तांच्या जिवितांत आनी तांच्या कामांक आदार दिवंक. आमी पळयता की त्या काळार जशे शीश देवाचे बरे उतर पुरगोट करीत गेले, तशेंच लोक वाडत गेले. जेजू क्रिस्ताची खबर आयकून जायते लोकांनी आपले जिवीत बदलले. आनी तशें आमी पळयता तांची सेवा करपाक हे शिश्या कडेन आतां जायना जालें. कित्याक सेवा करप एक आनी देवाचें उतर पुरगोट करूंक दुसरें आसलें. आनी तशेंच तांकां दिसलें की लोकांची सेवा केली जाल्यार तांकां मागणें करपाक या भितरली तयारी करपाक वेळ मेळनासलो. आनी ह्या खातीर तांणी लोकां मदले 7 जाण वेंचून काडले. आनी तशेंच आमी पळयता की जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत नियाळ केलो जाल्यार आमकां जायते फावटी दिसती पडटा की हांवेनूच सगळें करपाक जाय. आमकां आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा ताचेर आमकां कंट्रोल जाय. पूण आमी पळयता आयचें शुभ वर्तमान आनी आयच्या पयल्या वाचपांत जेजू आमकां सांगता की आमी दुसऱ्या वांगडा कोलॅबरेट करपाक जाय. जेन्ना आमी एकामेकाचो आदार घेता तेन्ना देवाची फामील वाडटा. आनी तशेंच जेन्ना आमी एकामेका वांगडा बरे तरेन वागता तेन्ना आमी देवाचें राज स्थापीत करपाक आदार दिता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की जेजू सांगता की हांव तुमचे सांगाता सदांच आसा. आतां जुआंव आमकां सांगता की सांजेचो वेळ आसलो, काळोख आसलो. आनी हो काळोख म्हळ्यार फकत रातीचो काळोख न्ही, पूण तो म्हणटा की ओत्मीक काळोख. जेन्ना आमी देवा कडसून पयस वयता तेन्ना आमच्या ओत्म्यांत काळोख जाता. आनी हो काळोख जेजू काडटा. कित्याक जेन्ना आमी जेजूक आपल्या जिवितांत घेता तेन्ना जेजू हो सगळो काळोख पयस करता
आनी आमच्या जिवितांत उजवाड दिता. तशेंच आमी पळयता की हे शीश जे आसले ते तारवटी आसले, तांकां पेंवपाक बेस बरे तरेन खबर आसले. पूण जेन्ना वादळ येता, जेन्ना वारें सुटले आनी दर्या उचांबळ जालो तेन्ना तांकां भंय दिसले. तशेंच आमी पळयता आमच्या जिवितांत आमी जायते शक्तिवंत आसूंक जाता, पूण जेन्ना त्रास आनी संकोश येता तेन्ना आमचो संवसार कोसळटा. आनी ह्याच खातीर जेन्ना असले तरेचो सिट्युएशन येता आमकां जेजूचो आदार जाय पडटा. तशेंच खेरीतपणी आयज आमी मागुया की आमी आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत दिवन तशेंच दुसऱ्यांची सेवा करता तेन्ना जेजूचो आदार आनी कृपा आमी मागुया. आतां आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी खेरीतपणी हे कोरोना व्हायरस पिडे खातीर आमी खेरीतपणी मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाळ कोश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांचे कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशी येता. तशेंच जे कोण दोतोर, नर्सी आनी हेर हॉस्पिटलांत वावुरता तांचे पासत बी आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाड्यान उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 43, C 35. Tuż denan favor zalo. Tuż denan favor zalo. Ritum in amcadilo. Muchacha varan gelo. Metoi natuka uno. Bakani tuka papa. Bakani tuka papa. Diam kajiva uno. Diam kajiva uno. Tuj denan favor zalo. Takwalin pilun dilo. Muchacha varan gelo. Mitoy natuka soro. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, प्रोसन जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बळी वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिले बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा टायम बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आमी वाखाणटाव. तशेंच वर्ते दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचो पासकांचो बळी. सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवेड्याची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गेची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून
पास्कांच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गींचे सोर दोलबार निरंतरुणी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस पोतो स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय सरस्वराचे नावे आता ताका जोय. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरूंक सोंसूं वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडोंडेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरदुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडूंडेराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशेन ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली आटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदीस दिवं नाका. आमेन. D40 पेज 69 सोर्गी उंडो जेजून दिलो. पेज 69 D40. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारांतलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या प्रसन्ना वरवीं आमच्या काळजांतूय प्रितीमोग वाडोवन म्हूण खालतेपणीन तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा,
जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडुन्नेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती आमी मागतांव. जोणाकल्यान आपल्याक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागतांव. आनी सोगता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोवे बापाक वाखाणतांव. आमेन. T26, page 215. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटांव. देवाचे वडोपकार. T26, page 215.